नाडाक सवाय नाड. गीता हें एक चुणचुणीत आनी हुशार चली. गांवांतले शाळेंत 7वी येत्तेन तें शिकतालें. सदांच पयल्या नंबरान पास जातालें. अभ्यासांत तशेंच खेळांतय तें हुशार आशिल्लें. शिकपाची ताका खूब उमेद. आपणें खूब शिकचें आनी व्हड जावचें अशें ताका दिसतालें. गीताचो बापूय एक गाडेकार. ताचे कडेन एक बैलांचो गाडो आशिल्लो. ह्या गाडयान तो लोकांचें सामान हाड व्हर करतालो, नाजाल्यार भंगसाळींतलो जळोव गाडयांत भरून गांवांत भोंवत विकतालो. हो बैलांचो गाडो हेंच ताचें पोट भरपाचें साधन आशिल्लें. ह्या गांवचे लोक आपणालो म्हाल शेजारच्या गांवांत विकताले. गीताचो बापूय त्या बाजारांत जळोव विकपाक वतालो. त्या बाजारांतलो एक पसरकार बरोच हुशार आशिल्लो. बाजारांत म्हाल विकपी लोकांक तो धूर्त उतरांनी नाडटालो. साध्या भोळ्या विकप्यांक आपले नाड बुद्दीन फटयतालो. तांचे कडल्यान सवाय दरेन म्हाल घेवप आनी म्हारग दरेन विकप हो ताचो धंदो आशिल्लो. एक दीस गीताचो बापूय जळवाचो गाडो घेवन बाजाराक गेल्लो. गाडेकार भोंवत भोंवत त्या पसरकारा म्हऱ्यान पावलो. लांकडां बरीं सुकीं आसात मरे, कसो गाडो दिला? पसरकारान विचारलें. 50 रुपया गाडो, गाडेकारान जाप दिली. आब्बा, 50 रुपया गाडो? पसरकारान अजापान विचारलें. हय, जाय जाल्यार घे, नाजाल्यार चल्लो फुडें. राव रे मातसो, गाडो 50 रुपयाच मरे. आगा, गरिबाची फकाणां कित्याक करता? 50 रुपया दी आनी व्हर गाडो. बाजाराक आयिल्ले लोक ह्या दोगांयचेंय उलोवप आयकताले. लोकां कडेन पळयत पसरकार व्हडा आवाजांत सांगूंक लागलो. आयकात रे बाबांनो, हो गाडेकार 50 रुपयांक गाडो दिता खंय. मागीर नेगार वचत आं. पसरकारान 50 रुपया मेजून गाडेकाराच्या हातार दवरले. पयशे गांठीक बांदून गाडेकार गाडयांतल्यान लांकडां सकयल उडोवंक लागलो. आरे, कितें करता? पसरकारान विचारलें. लांकडां सकयल उडयतां. गाडो घेवन म्हाका घरा पावूं नाका, गाडेकारान म्हणलें. गाडो घेवन? आतां तूं गाडो कसो व्हरतलो? गाडयाचे 50 रुपया तुका मेळ्ळे मरे. चल घरा, आतां गाडो म्हजो जालो. पसरकारान आवाज वाडयत म्हणलें. आं? कसो गा सायबा? हांवें तुका गाडो विकला तो जळोव. गाडेकारान फोडणीशी केली. कसो काय म्हूण विचारता? तुवेंच सांगूंक ना गाडयाचे 50 रुपया म्हूण? ह्या लोकांनी आयकूंक ना? विचार तांकां. हय काय ना रे बाबांनो? पसरकारान लोकांकडे पळयत म्हणलें. लोक कितें सांगतले? गाडेकार फटवलो म्हणपाचें लोकांनी वळखलें. पसरकाराच्या उतरांनी गाडेकार सामको काचाबूल जालो. आपणालें कितें तरी चुकलां अशें ताका दिसलें. ताणें पसरकाराक समजोवपाचो यत्न केलो, पूण पसरकार आयकना जालो. गाडेकाराक समजलें, ह्या पसरकारा मुखार आपणालें कांयच शाणेपण चलपाचें ना. ताणें बाबड्यान जड मनान गाडो पसरकाराचे सुवादीन केलो आनी कपलार हात मारलो. बापूय घरा येत मरेन वगी आसा. हें पळोवन गीतान विचारलें. बाबा, कितें जालां रे? तूं वगी कित्याक? धुवेचीं उतरां कानार पडना फुडें गाडेकार रडकुळो जालो. दुकां पुसत ताणें घडिल्ली गजाल गीताक सांगली. गजाल आयकून खूब वायट दिसलें.
बापायक कसो धीर दिवचो हें ताका कळना जालें. जालें तें जालें अशें म्हणून गिताचे आवयन दोगांयकूय समजायलें. त्या दिसाच्यान गिता हेच गजालीचेर येवजीत आशिल्लें. ताणें हाचेर एक मांडणी काडली आनी आवयक हे मांडणेंत आस्पावन घेतली. एक दीस एक लाकडांचो भरो घेवन गीता आनी ताची आवय दोगांय बाजारांत गेलीं. बापायन सांगिल्ल्या त्या पसऱ्या मुखार तीं पावलीं. तो पसरकार सदचे भशेन कोणाकूय तरी नाडपाक नदर दवरून आशिल्लोच. तांकां पळयतांच फुडें येवन पसरकारान विचारलें, कसो भरो दिला गे? तो पसरकार होच आसतलो हाची गिताक खात्री जाली. भरया बदलाक तांदूळ दिवचे पडटले, गिताचे आवयन सांगलें. कितले गे तांदूळ? फक्त 1 पसो, गिताचे आवयन म्हणलें. आरे वा, एकूच पसो? पसरकाराक अजाप जालें आनी तो उमेदीन फुल्लो. हय सायबा, एकूच पसो पुरो. उडय सकयल भरो आनी व्हर तुजे 1 पसो तांदूळ, पसरकारान म्हणलें. तेन्नाच गितान कुशीक आशिल्ल्या लोकांक आयकूंक येत अशें मोठ्यान म्हणलें, राव आवय, हो पसरकार तुका फटयत बी. पयलीं सारकें थाराय, लोकांकूय कळून दी. आगो, तूं आनी कितें सांगता लोकांक? पसो भर तांदूळ मगो? कांयच न्हय, दिता हांव 1 पसो. तसो नेगार वचपी न्हय हांव, पसरकारान म्हणलें. सामको उपाट भरिल्लो पसो आं? अशें म्हणून गिताचे आवयन भरो सकयल दवरलो आनी चुंबळीचो तुवालो पसरकाराच्या मुखार पातलायलो. पळयात रे बाबानो, तुमच्या हुजरा दिता 1 पसो तांदूळ, पसरकारान लोकांकडे पळयत म्हणलें आनी तुवाल्याचेर पसो भरून तांदूळ रकयले. चल व्हर, जालें मगो? पसरकारान विचारलें. कशें जालें तर? तुवें तर तांदूळ दिल्यात, पसो खंय दिला? 1 पसो दिवचो थरयिल्लें न्हय? गितान विचारलें. कितें? पसो? तो आनी कसो दिवपाचो तर? पसरकारान अजापान विचारलें. तें आमी नकळो. आमकां तांदळा वांगडा पसो जायच. ते बगर आमी हालची नात, गितान निश्चयान म्हणलें. हे चलयेक पिशें लागलां काय कितें? पसो भर तांदूळ दितना कोण पसोय दिता? पसो दिवप म्हणल्यार हात कातरून पसो दिवप. तें कशें जातलें तर? पसरकारान लोकांक पळयत म्हणलें. कित्याक जावचें ना? जर 50 रुपयांक लाकडा वांगडा बैलांचो गाडो दिवचो पडटा, तर तांदळा वांगडा पसो दिवचो पडलो ना? अशें म्हणून गितान घडिल्ली सगळी गजाल जमिल्ल्या लोकांक सांगली. गजाल आयकून लोकूय खोशी जाले. पसरकार ताळयार आयलो. आपणाली नाडबूद आपणाचेरूच परतली हें ताणें वळखलें. ताणें कळाव लायनासतना आपली चूक मानून घेतली आनी गाडो परत दिलो. गीता आनी ताची आवय दोगांय गाडो घेवन उमेदीन घरा आयलीं. धुवेची हुशारकाय आयकून बापूय खुशाल बरीत जालो.